बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप। भावा भयणीनो, रक्त मांसा प्रमाणे आमचो पुर्वज जाल्ल्या अब्राहमा विशीं आमी कितें म्हणचें? जर आपणे केल्ल्या कोरण्या उद्देशी अब्राहम प्रमाणीक जालो तर ताणें बोडाय दाखोवं येत, पूण देवा मुखार न्हय। तर पवित्र पुस्तक कितें सांगता? अब्राहमान देवाचेर बावाट दवरलो आनी हो बावाट ताचें प्रमाणीकपण कशें लेखोन आयलें। काम करतल्याक ताचो मुशारो फुंक्याचें देणें कशें लेखिनात, तो ताका देवें कशें लेखतात। आपूण करता तें दाखोवचे सुवातेर पातक्याक प्रमाणीक करता ताचेर जो कोण बावाट दवरता ताका हो ताचो बावाट प्रमाणीकपण कशें लेखोन येता। देखूनच ज्या मनशाक कोरण्या विरेत देव प्रमाणीकपण फावो करता त्या मनशाक दावीद ह्या उतरांनी बागी म्हूण परगोडटा। गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकांचे खोट जोर धुवन काडले, म्हूण कितलो बागी। सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, मनीस कितलो बागी। देवाचें उतर हें, देवाचें बोट उपकार। देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी। तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां। गुन्यांवाचे बोगसणे जोर मेळ्ळे, पातकाचे खोट जोर धुवन काडले, मनीस कितलो बागी। सर्वेस्परा मुखार जोर कोणाक गुन्यांव ना, कोणाचे मनांत जोर आडकां नाडकां नात, तो मनीस कितलो बागी। जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां, पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो। म्हजे पातक हांवें लिपोवन दवरले ना। हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजे पातक बक्षिले। जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां। सर्वेस्परा सवे संतोष भोगात, बऱ्या मनशानो आनंदान मुरगटात। प्रमाणीक काळजाचे सगळ्या मनशानो येयात, संतोषाचे उल्हास सोडात। जबाब: तुज्या गोपान सर्वेस्परा हांव लिपून रावतां। सर्वेस्परा जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय। जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा, तशी आमचे देवू तुजी प्रिती। सर्वेस्परा जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय सर्वेस्परा सर्वेस्परा जोय जोय सर्वेस्परा 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 जोय जोय। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। जेजू भोंवती खूब गर्दी जाली आनी हजारांनी लोक एकामेकाक चिड्डितालो। तेन्ना पयलो आपल्या शिसां लागीं उलोवन ताणें म्हणलें, फारिसांवांच्या खोमिरा विशीं चोत्रायन चलात, ते फकत दोंग। आतां धांपलोलें आसा तितलेंय उक्ते जाले शिवाय रावचें ना, आनी आतां गुपीत आसा तितलेंय कोळीत जाले बगर उठचें ना। तर काळोखान तुमी सांगलां ते दिसा उजवाडा आयकूंक येतले आनी खाजगी कुडान फुटफुटून तुमी उलयलां ते पाटोसानाचेर परगोट जातलें, पाटोसांचेर परगोट जातलें। तुमकां म्हज्या इश्टांक हांव सांगतां, कुडीचो जीव काडटात आनी ताचे मागीर आनी कांय एक तांचे कडेन
घडो ना, तसल्यांक तुमी भिवू नाकात. पूण तुमी कोणाक भिवचें तें तुमकां सांगता. जीव काडले उपरांत हेमकोंडांत उडोवंक तांक आसा, ताका भियात. हय, हांव तुमकां सांगतां, ताका मात भियात. 2 पयशांक 5 शेळकां विकतात न्हय, तरी आसतना तातूंतल्या एकल्याचेय देवाक विसर पडना. तुमचे तकलेचे केंस पर्यान सगळे मेजलोले आसात. म्हणटच भिवू नाकात. शेळकांच्या बिऱ्या परस तुमी ओदीक वर्ती. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ मुखेल बोर्ड. फारिसांवांच्या दोंगेपणा विशीं चोत्राय दवरात. जेजू फारिसांवांच्या दोंगेपणा विशीं चतूर रावंक शिकवण दितालो. ते कशे भाशेन सगळे नेम कायदे लोकांक पाळूंक लायताले, पूण आपुणूच ते मोडटाले. फारिसेवांनी सोमूत राखच्या नांवान कितलेशेच कायदे घडलोले आनी लोकांचेर थापलोले. अशें करून ते समजताले ते पोरचेक देवाक बोजूंक आदार दिताले. जेजू ह्या कायद्यांचेर निशेध मारता आनी कितें गरजेचें तें सांगून तांचें पलकेपण सोबेमाजार हाडटा. आमी दिसपट्टी कितलेच भाशेन दोंगेपणान जियेता, लोकांक आमचें जिवीत बरें म्हूण दाखयता. दुसऱ्यांक बोटां दाखयता, तांच्यो खबरो करून वायट उलयता, दुसऱ्यांचो नांव उबयता. जेजू आपले मिसांव सोपूट न्हंयेक पावूंक जेरुसलेची वाट चलत आसतालो आनी वाटेर चलतना तो आपल्या शिसांक फुडल्या तांचे मिसांक तयार करतालो. जेजू तांकां दोंगेपण पयस करूंक उलो मारता. ग्रेक भाशेन दोंगेपण ह्या उतराचो अर्थ म्हणल्यार कलाकार. जो मनीस दोंगेपण करता तो आपले खरें रूप दाखयना. जें तो करता तें फकत एक भायलो देखावो वो फोटिंगपण. धांपलोले आसा तितलेंय उक्तें जाल्या शिवाय रावचें ना म्हूण जेजू सांगता. कोणूच मनशांक भियेनासतना स्वताचें गोय जावंक आनी स्वत पूर्ण तरेन परगटूंक जेजू आपल्या शिसांक नेट दिता. स्वत उलोवंक आनी स्वताचो गोय जावंक तूं फाटीं रावला. कित्याक तूं कोणाक भियेताय? स्वत उलोवंक भिवूंक नाका, जेजून म्हणलां, आनी तुमकां स्वत कळोन येतलें आनी स्वत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. आमच्या जिविताचेर नदर मारून पवित्रपण आमी जिवंक वावरुया.